कुंकळे NH-17चेर 3 गाडयांमदी बुधवारा अपघात जालो। ताका लागून 3-4 वरां येरादारी आडून उरली। ह्या अपघाताक लागून ॲम्ब्युलन्स लेगीत येरादारीत आडकून पडली। अपघातात कोणाक गंभीर जखम जाली ना। रस्तो अशीर आशिल्ल्यान लोक बायपास रस्तो करचो अशें मागतात। आतां क्रिसमस, जात्रा, नवे वर्स येवपाचें आसा, देखून ह्या रस्त्यार येरादारी आनीक वाडटली। एक वर ट्रॅफिक अशी जाम उरली, पण कोणाक काय जालें ना। साम ब्लॉक रोड जालो, ॲम्ब्युलन्स येयले, ॲम्ब्युलन्साक ब्लॉकिंग जालें। म्हटल्यार हांव सांगपाक म्हटल्यार कितें आतां जात्रा आसा तशें आतां क्रिसमस आसा, आतां क्रिसमस आसा। हांव म्हणटा कितें म्हणटा, पुलीस स्टेशनाचेर पुलीस फोर्स कमी आसा, हांगा पुलीस हांगा साम जाता तितले गरजेचें आसा। पण पुलीस फोर्स वाडोवचो म्हण तूं हांगा? हांव म्हणटा पुलीस त्याच खातीर पुलीस फोर्स वाडोवचो। ना जाल्यार कितें प्रॉब्लेम जातले हांगा? सदांच हांगा सगळें चालू आसा, जावपाचें डेली जाता। डेली जातात सामकें। हांगा गाडी चड जाल्यार कंटेनर येता, व्हडले व्हडले लॉरी येतात सामक्यो। तेच खातीर हांगा त्रास जाता। त्याच खातीर हांगा त्रास जातात। म्हणून कितें मागता तुमी हांगा पुलीस फोर्स वाडोवचो म्हणून? पुलीस फोर्स वाडोवचो जालो, प्लस हांगा चडांत चड रोड आनी डायवर्ट काडचो, बायपास काडचो, बायपास काडचो। सतत हांगा आमी जोर घालून झगडे जातात, आपणा वाट दिना, तूं वाट दिना, झगडे जाता हांगा। सांगपाक म्हटल्यार इशू तोच की बायपास रोड काडचो म्हणून। हय, बायपास रोड सामको इम्पॉर्टंट। हातूंत पळयतात हो जो आसा हो कुंकळेचो बाजार आसा, आनी ह्या बाजारांतल्यान नॅशनल हायवे 17 जी आसा ही गेले कडेन आसात। आनी ह्या नॅशनल हायवे 17चेर डेली एक्सिडेंट जातात, आनीक हे जाल्ले कारणान हांगा ट्रॅफिक खूब जाम जाता। राती असोच एक इन्सिडेंट जो आसा हो कुंकळे बाजारांत जालो, ते म्हणलें जाल्यार 3 गाडयांचो एक्सिडेंट जालो आनी ह्या 3 गाडयां डॅमेज जाली। आनी ती डॅमेज जातरीक जो रोड आसा हो जवळ जवळ 1 वर सुमार बंद उरलो। आनी दुसरी ऑल्टरनेशन ना, जो पर्यंत पुलीस येयना तो पर्यंत पंचनाम जायना। पंचनाम जाले शिवाय गाडी काडूंक मेळना, अशी परिस्थिती ह्या हायवेचेर जाली। आनी आतां पळयतात क्रिसमस आसा, न्यू इयर आसा, आनीक जात्रा आसा, ह्या कडेन ह्या जाग्याचेर इतली ट्रॅफिक जाम जातली ती सांगपाची न्हय। हांगा कितले पुलीस दवरले जाल्यार हे कमीच जातले, कित्याक खंयच्यानी हांगा चान्स ना। एक जर सायडीक घेतलो जाल्यार सोंपां लागतली। हेजे खातीर हेजे पयलीं साकून मागतात की हांगा तुगेले बायपास करचो म्हणून, पूण आजुनूय सरकार तितलें गंभीर ना बायपास करपाक। सरकारान एक्वायर केल्ली PWDची जागा आसा रोडा पैकी, ती तेंच्यान करपाक जायना। पूण खंय तरी हांगा ऑल्टरनेशन हें काडूं जाय आनी जो बायपास रोड आसा हो काडचो पडटलो, ना जाल्यार हांगा असोच करून हायवे ब्लॉक जायत उरतली। आतां क्रिसमस लागीं पावलो आनीक न्यू इयर आसा, तितून भितर जात्रा येयले कडेन आसा। 2 देवळांची जात्रा आसा, ती शांतादुर्गा फातर्पेकारीणांची, शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची, आनी हांगा लाखांनी लोक येता गाडी घेवन, आनी हे ट्रॅफिक मॅनेज कशें जाता म्हण तें कळना। त्याच बरोबर जे कुंकळे पुलीस आसात हांगा पुलीस फोर्स वाडोवपा जाय। दुसरी पुलीस स्टेशना वयल्यान हांगा 2 दीस हाडले आनी तांकां डिप्लॉय केले, हे जायना। हांगा परमानंट हांगा पुलीस फोर्स जाय पडटा आनी जाय त्या पेट्रोलिंग बी बरें केलें जाल्यार हांगा प्रॉब्लेम कांय जावपा ना, ताके ट्रॅफिक स्मूथ जातली। हेजी एक सरकारान नोंद घेवची आनी बेगीच्या बेगीन हे जे पुलीस स्टेशन आसा कुंकळेचे, ह्या पुलीस स्टेशनार स्टाफ आनी दिवचो म्हणून मागतात। गोवा 365 खातीर कुंकळे साकून रमेश नायक रावत।